नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकार। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यारूच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। तिळारी धरणाच्या कॅनलाचे दार उगडपाक पुण्याच्या तांत्रीक पंगडाक येश। फाटल्या 3 दिसां सावन करताले यत्न। बार्देस तालुक्याची उदकाची समस्या जातली सुटावी। भारतीय नौदळाची ताकद आनीक वाडली। स्वदेशी बनावटीचे स्टेल्थ गायडेड क्षेपणास्त्र नाश्य INS इन्फाळचो भारतीय नौदळात आस्पाव। हवाई दळाच्या MiG-29 फायटर जेटाच्या टायराचो जालो स्फोट। स्फोटाक लागून विमानतळाची धावपट्टी दवरिल्ली बंद, उपरांत केली सुरू। कुडणीच्या महालक्ष्मी हायस्कुलांत जाली चोरी। 60 ते 70 हजार रुपया व्हेले फारान। फुडलो तपास सुरू। गोंयच्या शाळांनी मनयतले वीर बाल दीस। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची घोषणा। आणि बेकायदेशीर रेंव काडपाच्या प्रकरणात 26 होडयांचेर कारवायेचो आदेश आसतना खण खात्यान केली फक्त एकच होडयेचेर कारवाय। नोयबाग पेडणे जालो बरो स्पॉट। आता खबरो विस्तारान। तिळारी धरणाच्या कॅनलाचे दार उगडले। फाटल्या 3 दिसां सावन कॅनलाचे दार उगडपाचे काम सुरू आशिल्ले। बुधवारा सकाळी 5:45 वरांचेर पुण्यातल्या तांत्रीक पंगडाक कॅनलाचे दार उगडपाक यश आयलें। हाका लागून आता पर्वरी आनी साळगांवची उदकाची समस्या सुटावी जातली। फाटल्या म्हयनोभरा सावन दुरुस्तीच्या कामाक लागून कॅनलांतल्यान उदक सोडपाचे बंद आशिल्ले। तिळारी धरणाचें काम म्हणटा ते म्हयनोभर चालू आशिल्लें आनी हालींच तें कंप्लीट जालां। पूण एक प्रॉब्लम येतालो, जे दारां आसलीं ती दारां जॅम जाल्ली आनी उगडपाक ते त्रास जाताले। 3 दीस जाले ही दारां जॅम असल्या कारणान पर्वरी सालेगांव वाठाराक उदकाचो म्हणटा तो सामको उणाव जातालो। नळ सुके पडलेले। आयज 5:30 वरांचेर तांकां ही दारां उक्ती करपाक यश आयलां आनी उदीक म्हणटा ते कानालांतल्यान बार्देसान येवपाक आतां सुरू जालां। पुण्याची टॅक्निकल टीम ही त्या सुवातेर आसली। टॅक्निकल टिमान फुडाकार घेवन ही दारां जॅम जाल्ली ती ओपन केल्यात आनी खंय तरी आतां पर्वरी सालेगांव ही जी प्लॅटूर जी गांव आसा तेंचे खंय तरी आतां उदकाचे हाल आसात ते आतां खंय तरी कमी जातले अशी आस्त आसा। ह्या बाबत WRD मिनिस्टर ऑफिशियल स्टेटमेंट करतले आनी खंय कशें कितें जालें, कितें त्रास जाले हेज्या बद्दल सगळें सांगतले अशी आमकां सुत्रा कडल्यान म्हायती मेळ्ळा। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार। भारतीय हवाई दळाच्या MiG-29 फायटर जेट विमानाच्या टायराचो मंगळारा स्फोट जालो। स्फोट जाल्या उपरांत अचकीत उजो पेटलो। हे घडणुकेक लागून हवाई दळाची बरीच धावपळ जाली। दिसपट्ट्या उड्डाणा खातीर MiG-29 हे फायटर जेट हँगरांतल्यान भायर सरून धावपट्टेचेर आयिल्ले। उड्डाण करपा खातीर धावपट्टेचेर वेग वाडयतले इतल्यानूच टायराचो व्हडल्यान स्फोट जालो आनी टायराक उजो पेटलो। उपरांत हवाई दळान धाव मारून उजो नियंत्रणांत हाडलो। ह्या प्रकाराक लागून दाबोळी विमानतळाची धावपट्टी कांय वेळा खातीर बंद दवरिल्ली। दाबोळी विमानतळाचेर लँड करपी कांय प्रवाशी विमानांचे मार्ग बदलले, जाल्यार कांय विमानां खंयच्यान आयिल्ली थंय रिटर्न गेली। आयज 12:30 सुमार MiG-29 हेचो टायर ब्लास्ट जावन खंय उजो पेटलो आनी जेन्ना उजो पेटलो तेन्ना हांगाले जे फायर सर्वीस आसा नेव्हीतले ते तेंच्यांनी रोखडेच इमिडिएट तेचेर एक्शन घेवन तो उजो पालयल्लो आसा। आनी जे आमकां सोर्सा कडल्यान इन्फॉर्मेशन कळ्ळा की हो जो आमचो फाटल्यान तुमकां जो रनवे दिसता तेचेर 3:30 म्हणल्यार खंयचीय फ्लायट्यो लँड जावची ना। आनी जे आमकां सोर्सा कडल्यान इन्फॉर्मेशन कळ्ळा की टोटल 18 फ्लायट्यो जी हांगा लँड जावपाच्यो आसलेल्यो तितूंतल्यो टोटल 5 फ्लायट्यो मोपा ऑलरेडी लँड जाल्लेल्यो आसा। तशेंच जी उरलेली ज्यो थोडी फ्लायट्यो तितूंतली एक 4 फ्लायट्यो ऑलरेडी जी खंयच्यान आपल्या डेस्टिनेशन येयलेली त्या डेस्टिनेशनार परत ती गेल्लेली आसा आनी जी उरलेल्यो फ्लायट्यो आसा ती हांगा डिले जाल्लेली आसा। ती 3:30 मागीर जावन हांगा लँड जातली। वास्कोच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर शुभम तिहोजी। साखळे कुडणेच्या महालक्ष्मी हायस्कुलांत चोरयेची घडणूक घडल्या। चोरांनी हायस्कुलांतले 60 ते 70 हजार रुपया फारायले। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास दिवचल पुलीस करतात। आता गोंयांत शिक्षणीक संस्थांनी चोरयो जावपाक लागल्यात। मंगळारा अशीच एक घडणूक उक्ताडार आयली। साखळे कुडणेच्या महालक्ष्मी हायस्कुलात चोरांनी हात मारलो। 10वेच्या भुरग्यांकडल्यान बोर्डाच्या परीक्षे खातीर हायस्कुलात फी घेतिल्ली।
चोरांनी तेच सुमार 45,000 रुपया आणि हेर गरजे वेळार वापराक येवपी सुमार 15 ते 20,000 रुपया चोरांनी फारायले. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. आतां सरान म्हणलें त्या प्रमाणे आमच्या लॉकरान भुरग्यांनी SSCचे जे भुरगे आसा तेंचे कडल्यान आमी 1,700 रुपया अशे प्रत्येक भुरग्या कडल्यान अशें कलेक्ट केल्ली फीज. जवळ जवळ 27 भुरगे आसले आनी ताजे एमावंट जवळ जवळ 45,900 सुमार जातालो. आनी ते एका एनवलपान आमी ते काडपाक सोंपें, एकीच कडेन आसले सगळे पयशे ते. आनी त्याच बरोबर आमचे बाकीचे वेगवेगळे एकावंट्स आसात, त्या वेगवेगळ्या एकावंट्सान थोडे थोडे पयशे आसतात. अशें म्हणून ते जवळ जवळ 15 ते 20,000 आसले. ते आमकां केन्ना केन्ना इमर्जन्सी पयशे मोडचे पडटा म्हणून ते एक फ्लोटींग म्हणून ते आसता आमच्या हितून. आनी लॉकरान आसा म्हणटकीर सेफ उरतले अशें चिंतून ते थंय दवरलेले आमी. पुणून आतां हो इन्सिडंट जाल्लो आसा चोरयेचो आनी ते सगळे पयशे सगळी प्रत्येक एनवलपां काडून भितरले एक एक कितें मेळटा तितले तांच्यांनी पयशे काडून व्हेल्ले आसा. आनी सद्या कांयच ना पयशे भितर, सगळे व्हेल्ले आसा. आमच्या मल्टी टास्क स्टाफ आसा न्ही, तेणी म्हाका सकाळी फोन केलो 9:30 सुमार. तर सर म्हणालो आमच्या स्कुलान म्हणालो असो इन्सिडंट जाला, चोरीचो इन्सिडंट जाला. ताका लागून हांव थंय गेलो. मागीर पळयलें तर आमचे हेडमास्टराचे म्हटल्यार दार आसा, मेन दार आसा तें ओपन केल्लें, फाटलें दार ओपन केल्लें, ऑफिसाचें दार ओपन केल्लें आनी भितर कोणी तरी येवन सगळे पयशे बिशे काडले तेजे वुडन हें ओपन करून. आनी सादारण ते पयशे काडल्यार चवकशी केल्या नंतर सादारण पयशे म्हणल्यार 65,000 आसपास आसले ते पयशे अमावंट. ते पयशे स्कुलाच्या भुरग्यांचे 10th स्टँडर्डाच्या भुरग्यांची फीस बोर्डाची फीस भरपाक ते पयशे तेंच्यांनी दवरलेले. थोडो किरकोळ घर असो आसलो तेंचो आनी तेंच्यांनी दवरलेले. आयतारा सकाळी हांव 9:30 सुमार म्हाजी मिसेसीक प्रायमरी स्कुलान पांग वचा. पांग वयता आसतना जब्बोकऱ्यान इस्कॉला कडेन युजली आमी डेलीच म्हणजे गांवांत येता वयता लक्ष मारता. तशें हांवें लक्ष मारल्यार म्हाका दिश्टी पडलें की गेटीक लॉक ना म्हणून. गेटीक लॉक ना म्हणटकीर कितें जालां काय हांव तिका पायलो आनी रोखडो टक करून परत इस्कॉलान गेलो. इस्कॉलान गेल्यार गेटीक लॉक जाला ना म्हणून हांव मातसो दुसरो पिवन पिकनीक आसल्या कारणान भुरग्यांचें कितें सामान उरलां जावं कितें दिवपाचें उरलां असो म्हणून परतो म्हाजो जालो आनी हांवें ताका 2 दिना उलो घातलो. 2 दिना उलो घातल्यार तेणी म्हाका जाप दिवंक ना म्हणून मातसो फुडें सरलो. फुडें सरून पळयता जाल्यार हेडमास्टरच्या कॅबिनाचें दार उक्तें आसलें. उक्तें जालें म्हणून हांव आबूज जालो. मातसो फुडें पळयल्यार सर जी लॉकर आहा तें फोडलेलें आसा आनी तें फोडलें सगळें अस्त पेपर उडयलेले आनी भितरले कॅश भितर कांयच दिश्टी पडली ना. म्हणटकूच मागीर मातसो परत टर्न केलो जाल्यार ऑफिसाचें दारूय फोडलेलें आहा. ऑफिसाचें दार फोडलो म्हणून हांवें तशीच मातशी गेट धापली. हांव म्हाज्या दुसऱ्या पियना कडेन गेलो तेज्या घरा कडेन. ताका बेगीन इन्फॉर्म केलें. ताका विचारलें अरे तूं इस्कॉलान गेल्लो? तो म्हणलो ना. अरे तुवें चायो सगळ्यो गेल्ल्यो? तो म्हणलो हय. तशें जाल्यार म्हणलें बस म्हणटकूच येयले आमी दोगांयनी पळयलें आनी आमकां कळ्ळें की हो चोरीचो प्रकार. तितक्यान हांवें म्हटलें सराक फोन केलो. सर मातसो मेळोंक ना आमकां फोनार. दुसरो क्लार्क आहा तो फोन घरा कडेन विसरून गेलो. तेजे बायलेक मेसेज दिली हांवें तो तुवें म्हाका फोन करना. तितक्यान चेअरमॅन सराक फोन केलो. चेअरमॅन सर टक करून 1-5 मिनटांनी पावले आनी सांगलें. सर म्हटलें चोरयेची गजाल राती जाल्या अशें दिसता. तेन्ना मागीर आमी सरान बाकीच्यो सगळ्यो हालचाली सुरू केल्यो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बीती सावन साळगांव वचपी मुख्य रस्त्याक गुरू गोविंद सिंगाचें नांव दितलें अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. ते भायर गुरू गोविंद सिंगाच्या 2 चलयांक आर्गां दिवपा खातीर गोंयांत 26 डिसेंबर हो वीर बाल दीस म्हणून जाहीर केला अशें मुख्यमंत्र्यान कळीत केलें. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, सालिगांवचो आमदार केदार नायक आनी हेरांनी बेतीच्या गुरुद्वारांत वचून दर्शन घेतलें. तशेंच वीर बाल दिसाच्या कार्यावळीक वांटो घेतलो. गोंय सरकारान खंयच्याय एका रस्त्याक गुरू गोविंद सिंगाचें नांव दिवचें. ते भायर
गुरु गोविंद सिंगाच्या शौर्याची काणी गोंयच्या शालेय इतिहासात आस्पावून घेवची अशी मागणी सीख समुदायान मुख्यमंत्र्या कडेन केली. गुरु गोविंद सिंगाच्या 2 सांत पिरायेच्या पुतांक मुघलां आड झगडटना वीरगती प्राप्त जाली. तांच्या यादस्तेक सीख समुदाय 26 डिसेंबर हो वीर बाल दीस म्हण मनयतात. कुछ नहीं थी सरकार, 2 चीज आज इस मौके पर मैं सीएम साहब को, अध्यक्ष साहब को मांगूंगा. एक अपने एजुकेशन में हमारा हिस्ट्री में थोड़ा सा इसको एंडोर्स करिएगा 4 साहबजादों का. दूसरा, अगर मेरी बात पसंद है तो जगह तक छोड़ना. एक कोई अच्छा मार्ग है गोवा में, गुरु गोविंद सिंह जी मार्ग हर स्टेट में है, हमारे गोवा में भी एक गुरु गोविंद सिंह जी मार्ग नाम होना चाहिए. अगर सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग देना चाहते हैं ना गुरु गोविंद सिंह जी का, हम लोग जो इनके जो सरपंच हम लोगों ने किया है और जो उनकी करनियां हैं हम लोग खत्म नहीं कर सकते बाबू. अगर जो भी हमको अगर चाहते सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, ये तो सीखे चलता रहेगा. ये हिस्ट्री में आना चाहिए और एक ज्योग्राफी के लिए कहीं भी हमको रोड का नाम अगर देंगे हम लोग बड़े बड़े आपका भारी होंगे. हम ना भूले हैं ना भूलेंगे. ये पूरा देश, उनकी जो पूरा इतिहास है हमेशा के लिए याद करेंगे. आपको तो मैं सिर्फ उनका जो इतिहास है और उनकी शहादत है, उनकी जो विरासत है वो पूरे देश से लेके गोवा तक है. इसीलिए तो कर्नल मणिपाल सिंह जी जो 15 अगस्त 1955 में जो उनके यहाँ पे विरासत हो गई, वो वीरगति प्राप्त हो गई, उनको भी याद करते हुए वो वीर माता को मिलने के लिए मैं खुद हरियाणा जाके आया हूँ. आज भी मैं कर्नल मणिपाल सिंह जी को याद करता हूँ और कर्नल मणिपाल सिंह जी के नाम पे हमारा वहाँ का प्राइमरी स्कूल अभी भी उनका स्टैच्यू वहाँ पे है. और जिस दिन 15 अगस्त को वहाँ पे जाता हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद कर्नल मणिपाल सिंह को स्टैच्यू के लिए आदरांजलि देने के लिए वहाँ हमेशा के लिए जाता हूँ. और आज आपने जो गुरु गोविंद सिंह जी के नाम का मार्ग बताने के लिए कहा, मैं निश्चित रूप से हमारे सरपंच और लोकल एमएलए से, अरे ये जो रोड है ये तो गुरु गोविंद, हाँ नीचे वाला जो एमडीआर रोड है जो केदार सालिगांव की तरफ जाता है, निश्चित रूप से हम जो सरपंच ने जो रेजोल्यूशन लेना चाहिए वो रेजोल्यूशन लेने के बाद नोटिफाई कर देंगे. बिल्कुल आपका और गोवा का हमेशा के लिए नाता रहा है, आगे भी रहेगा. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकर. बेकायदेशीर रेंव काडपाच्या प्रकरणात 24 होण्यांचेर कारवायेचो आदेश आसतना खण खात्यान फक्त एकाच वडयेचेर कारवाय केल्ल्यान मंगळारा न्हयबाग पेडण्यां बरोच बोवाळ जालो. स वर्सां सावन बंद आशिल्ले आपलेच होडयेर कारवाय जाल्ल्यान होडयेचो धनी खुबळ्ळो. हेर बाकीच्यो होडयो चालू आसून लेगीत तांचेर कित्याक कारवाय जाली ना असो प्रस्न ताणें अधिकाऱ्यांक केलो. पूण अधिकाऱ्याच्या कोतान तांचेर खंय बुधवारा कारवाय जातली. होळे न्हू सगळे कट करून दाखय म्हाका आतां. जोपर्यंत तूं कट करिना सगळे तोपर्यंत हांव कसो तुका हे करचो ना. आता सध्या एक तुम्ही कट केले, माझी रिपेअर करून दी. सांग भाई कितले कट केले यांच्यानी, कितले आसा थोडी? एकूच कट केला, बाकी सगळे हांव फुडें एकूच कट करून माझी 6 वर्सां बंद आहा होडी. चालू आसा तेंचे सोडले आनी माझी वोट बंद आसता वोट केले जाणून बुजून. जर इतली रेंव इल्लिगलूच आसा न्हू, सगळे गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्ट जे सगळे आसा ते खंयच्यान रेंव सोर्स करता ते आमकां सांगपाचें. गोंयांत जर सगळे गव्हर्नमेंटाचे प्रोजेक्ट जे आसा तांकां रेंव खंयचे यूज जाता. जर रेंव जर सगळे इल्लिगल केल्ली आसा जाल्यार कितली वर्सां जाली गव्हर्नमेंट लिगलायज करपाचें म्हणून काडटले, कितें पॉलिसी काडटा सगळे न्हिदल्या, अजून पॉलिसी येना. सगळे घरां बांदता, घरां खंयचे मातयेन बांदपाचे आमी परती. रेंव जायत न्ही सो एक तर पॉलिसी सामकी करा, सगळे ब्लँकेट बंद करा. गव्हर्नमेंटाकूय रेंव नाका यूज करून, कोण एम सँड यूज करना. हे सीज केले इतले नाजाल्यार माझी रिपेअर करून दिवपाक. होडी चूज केला, कट केला त्यांच्यानी. त्याच्यावर काय नोटीस दिवपा, एटलीस्ट ओनराक नोटीस तरी दिवपा जाय, तुझी आसा की ना तू तुझी रिप्रेझेंटेशन दी म्हणून. तो सांगता ती आशिल्ली म्हणून केली म्हणून थंय. हे जाले ही त्यांचे हे आसा लॉजिक. हय सर, तशें कट करूंक मेळटा कोणाचे होडी तुमकां?
विदाउट नंबर असल्या कट करपाक मेळटा. विदाउट नंबर असले म्हणजे आता तुम्ही 26 म्हणतात, 26तली एकूच कट केल्यात. ना आमी आतां काम करता न्ही मुखार. माझ्यात पयलीं कितें कट केलें हांव जाल्यार तुगेलें मागीर तूं जायना म्हणजे इन्फॉर्मेशन घेवंक नाका तूं कोणाची कितें हांव गांवांत भोंव आतां. गांवांत कितें मागीर कोणाक विचारूंक जायना. आमी मरे हेजे पयलीं हांगा हें केल्लें. हेच्या पयलीं न्हू म्हाका 26 ओडये कट करून दी. पंचायतीक लेटर केल्ली आमी ती व्हडी आसा पळय कोणाची तेंका ओनराक व्हडी चलत ना जाल्यार व्हडी आसा म्हणून सांगलें. 6 वर्सां जालीं पळना. उलोवपाची आमी लेटर केले पंचायतीक ती जी व्हडाची ओनर आसात पळय न्ही तांकां इन्फॉर्म करात आनी आमच्या कॅप्टन पोर्टान या म्हणून. जाल्यार ते पंचायतीन जें इन्फॉर्मेशन काडलें कोणूच येवना खंय थंय आपली व्हडी म्हणून सांगपाक. 7 वर्सांनी पळय ना म्हाजी आनी हेची काय दोगांची आमची. अधिकाऱ्यांनी सांगिल्ले हेर बाकीच्या होडयांचेर बुधवारा कारवाय जातली काय ना ते पळोवचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पार न्हंयत कोयर उडोवन प्रदूषण करप्यांचेर खर कारवाय करपाची शिटकावणी असतोणे पंचायतीन दिल्या. कोयर उडोवपाच्या प्रकाराचेर नियंत्रण हाडपाक सीसीटीव्ही कॅमेरे बसयल्यात. कोयर उडयतना सापडलो जाल्यार 5,000 रुपया दंड दितले अशी पंचायतीन शिटकावणी दिल्या. नमस्कार, हांव सपना मापारी असताना पंचायत डेप्युटी सरपंच. खूब वर्सांच्यान असो इश्यू आमी गार्बेज जे आसा गार्बेज जावं वेस्ट आसा ते हाडून पार रिवरान सोडटा जे आमी सगळे बार्देशाक तेचें उदक आमी खाता. पूण आयज आमी असताना पंचायतीसून तेंचे खुबशे 1-2 फावटी आमी ते सगळी गार्बेज क्लीन केलो. न्हय 2 फावटी आमी न्हय क्लीन करून सुद्दां. आनी जे आमचे चिकन सेंटर आसा जावं नुस्तें विकता तांकां आमी ऑलरेडी सगळ्यांक सांगल्या की तुमी आसा पळय हें सगळें थंय वेस्ट उडोवचें न्हू. आनी जे कोण उडयतले आमचे ऑलरेडी आमी CC कॅमेरा थंय दवरलेले आसा, घातलेले आसा. पूण CC कॅमेरान जर आमकां कॅच जालो जसो मनीस कोण उडयता तो जाल्यार तांकां आमी तेच्या घरा पर्यंत वचून फायन घालतली. कित्याक तर हे अशें जावं उपकारना. तेन्ना आनी दुसरें म्हणजे आतां कोण वेस्ट हांगा आमच्या हॉस्पिटलान खूब बिजनस आसा तांकां आमी ऑलरेडी सांगलेलें आनी हेच्या परत आमी स्ट्रॉंगली तांकां सांगतली आनी सांगूंक सोदता की तेंच्यांनी हे वेस्ट आपले आसा पळय ते ह्या उदकान उडोवचें न्हू. जेणे करून ते आमीच सगळें उदक खाता, बार्देश खाता आनी आमच्या जिविताक बी हानी जावंक शकता. म्हणून आमी तेचेर अवेरनेस करपाचो खूब व्हडलोसो प्रयत्न आमी आतां फुडें करता. हांव फ्रांसीस वाघ आसनोडा सरपंच, विलेज पंचायत सरपंच. आतां पळय सपनान पळय आमच्या डिप्युटी सरपंच कितें सांगलां तें सारकें. आतां हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की तुमी हाडून ते बसींतले लोक खंयचे उडयतात कचरो, पूण तेतून उडोवपाचो तो दर्या म्हणजे कितें तें उदक आमच्या सगळ्याक वयता. वास्को, मडगांव सगळ्याक हें उदीक आमच्या हातनडचें वयता. पूण म्हाका नाका तें हें केल्लें, पूण आमकां जाय आमची एरिया क्लीन उरली क्लीन. म्हणटच हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां तुमचे लागीं हात जोडून मागता असलें काम करिनाका आनी घाण हाडून दर्यान उडयनाका. दिवचल तालुक्यांतल्या मुळगांव आनी शिरगांव सयत पुराय बार्देश तालुक्याक वरदान थारिल्ली असनोडेची पार न्हंय सध्या प्रदूषणाच्या चपक्यात अडकल्या. हे न्हंयेत दिसान दीस कोयराची समस्या गंभीर जायत आसा. प्लास्टीक आनी हेर कोयर न्हंयेत उडोवपाचे प्रकार वाडल्यात. देखून हे न्हंयची सामकी अवतिकाय जाल्ल्याचे चित्र दिसून येता. हुस्क्याची गजाल म्हळ्यार कांय चिकन सेंटरवाले हे न्हंयेत बॉयलर कोंबड्यांचे अवशेश आनी घाण उडयतात. ते भायर कांय नुस्तेकारय पाड नुस्तें हे न्हंयेत उडयतात अशें दिसून आयलां. ह्या प्रकाराची आतां थळावे पंचायतीन गंभीर दखल घेतल्या. मोक्याच्या सुवातीचेर CCTV कॅमेरा बसयल्या. जे कोण कोयर उडयतना मेळत तांचेर दंडात्मक कारवाय करतले अशें पंचायतीन स्पश्ट केलां. कमीत कमी 5,000 रुपया दंड दितले अशें पंचायतीन म्हळां. मडगांव बाजारात 2 दुकानांक उजो लागलो. उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत उजो पालोवपी दळाचे जवान घटनाथळार पावले. सुमार वरभराचे कवायती उपरांत उजो नियंत्रणात हाडलो. मंगळारा दनपारां मडगांव बाजारात 2 दुकानांक उजो लागलो. ह्या उज्यांत 2 दुकानां लासली. हे पयले फावट न्हय, अश्यो घडणुको खूब फावट ह्या बाजारांत जाल्यात अशें मडगांवकार सांगतात. ही आज पहिली खेप न्ही न्यू मार्केटान आमच्या. हाजे पयलीं सुद्दां
कितले फावटी मार्केटान उजो लागला आमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी तरी हांगा अजून म्युन्सिपालिटी किंवा ऑथॉरिटीजा तर्फे जो फायर होज आसपाक जाय किंवा हांगा वॉटर हायड्रंट आसपाक जाय कसलीच हाजे पयलीं कितले फावटी इन्स्पेक्शनां जालीं सगळें वचून भोंवून पळयलें पूण अजून हांगा वॉटर हायड्रंटाचो कसलोच अरेंजमेंट ना. आमकां सगळ्यांक खबर आसा न्यू मार्केट कितले गच्च न्यू मार्केट आसा पूण म्युन्सिपालिटीचे तर्फे जावं किंवा हांगा आशिल्ले कोणाच्याच तर्फे बाबा उजो लागलो जाल्यार एमर्जन्सीन हांगा कितें करपाचें हाजी कसलीच प्रिकॉशनरी वेवस्था फायर हायड्रंट्स किंवा वॉटर हायड्रंट्साची कसलीच वेवस्था हांगा ना आनी ताजो परिणाम आमकां सगळ्यांक हांगा दिश्टी पडटा. स्पेशली म्हाका दिसता ह्याच जाग्याचेर हाजे पयलीं आनी 2दा उजो लागिल्लो आसा पूण तरी आसतना इतलें जावन सुद्दां आमच्या ऑथॉरिटीजांक कसल्याच प्रकारची हांगा अक्कल येना. म्हजी सगळ्या कडेन म्हणजे म्युन्सिपालिटी कडेन की आतां तरी कितले फावटी तुमी रावतले दर फावटी तुमी येतात इन्स्पेक्शन करतात हांगा वॉटर हायड्रंट फायर हायड्रंट आसपाक जाय फायर फायटींग वेवस्था आसपाक जाय सगळें तुमी म्हणटात परत आशिल्लें तें खंयचे कडेन कांय ना. उरलेले 2 दीस पयलीं आज लोकांनी दुकानां हें उरपाचें हें कितें जालें काय म्हणून फायर फक्त फायर ब्रिगेड ना मडगांव येवपा फायर ब्रिगेडी हांगा एक वॉर्ड लागले एक वॉर्ड हेच वाड्यार चड जातली आनी कांय ना मागीर ह्या दुकानाचेर बेकायदेशीरपणान खूब एसी आणि हेर नाका ते बसयल्यात. जिल्लो अधिकारी आणि हेर अधिकाऱ्यांनी बसका घेवन पळोवणी करची तो मेरेन दुकानां सुरू करपाक दिवची न्ही अशी शिटकावणी आमदार दिगंबर कामत हांणी दिल्या. जें कितें जालां तें दुर्भाग्यपूर्ण हें जावप म्हणजे इतलें डेंजरस आनी हाजो उजो हो खंयी पावपाक शकता. फाटल्यान पावलो जाल्यार बारीक लोकांची दुकानां काबार जातली आनी म्हणून म्हाका दिसता ज्या पद्दतीन हें जालां हें धोडो घेवपाक बरें सगळ्यांक पुलीस RTO तुगेले ते कलेक्टरेट म्युन्सिपल कावन्सील ह्या सगळ्यांक धोडो घेवपाक जाय. हांवें कलेक्टराक डायरेक्शन दिल्लें आसा आनी DYSP डायरेक्शन दिल्लें आसा फाल्यांचे फाल्यां मिटींग घेया डिसायड करा पयलीं कितें करपा जाय तें सगळें आनी त्या शिवाय कांयच करपाचें नाका तें प्रमाणात भायर जालां. हें आतां पळयलें जाल्यार पळय एसीचे वयर पळयलें जाल्यार पळय कशे पद्दतीचे AC लायल्या आनी कितें लायल्या म्हजे कोतान हाजेर केसी चालू आहा खंय तरी ट्रिब्युनलाचेर. हें पयलीं ल्हान आशिल्लें हें अशें बांदलां ताजेर मागीर केसी जाल्या एसेंब्लीक म्हणजे क्वेश्चन आशिल्लें ताजेर मागीर रिप्लाय मेळटालो मॅटर इज इन द ट्रिब्युनल अशे दुश्परिणाम जाता हे ताजे परिणाम सगळे मार्केटकारांक भोगचे पडटा. मार्केटकारांनी एकट्या जावन ठरोवपा जाय कितें करप बरें आसा आनी कितें वायट तें मागीर रडून कांय फायदो ना उजो लागून काबार जाता. हांवें सांगलां आतां DYSPक सांगलां कलेक्टराक फोन करून सांगलां फाल्यांच्या फाल्यां मिटींग घेया सायट इन्स्पेक्शन करा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक आपया सगळें कितें इलिगॅलिटी आसा तें आयडेंटिफाय करा त्या शिवाय दुकानां स्टार्ट करपाक दिनाका. कितें आमकां लिमरज शॉप फॉर फायर इमिडिएटली आमी टर्न आवट केलो आनी स्पॉटार पावले. स्पॉटार पावतकीर आमी पळयलें कितें 2 शॉपां उजो लागला एक लिमरज आनी एक फॉर्मासी. इमिडिएटली आमी फायर फायटींग ऑपरेशन चालू केलें आनी 2 वरां सुमार फायर कंट्रोलाक येतले. सो आतां फायर कंट्रोलाक आसा. आमी वेर्ना गोंय कुडचडे आनी फोंडा सावन गाडी मारले टोटल 6 गाडी यूज करता. तुमी लेट पावले गाडी हाडपाक बी त्रास जाले तुमकां? हय ट्रॅफीक चड आशिल्लें सो गाडी रस चड आसलें आनी पार्किंगाक लागून पार्किंग रोडार पार्किंग आशिल्लें सो गाडी टायम लागलो ट्रॅफिका लागून. कितलेशे लॉस जाला तांकां? अजून कांयच सांगलें ना आमी स्टेटमेंट घेतली अजून तेणी कांयच सांगलें ना आमकां. कितलेशे सेफ केले तुमी? 5-6 लाख सेव केले. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग प्रभू मलकर्णीकर. मंगळारा पर्वरी रस्त्यान 4 गाडयांमदी भिरांकूळ अपघात जालो. हापशेच्यान पणजे येवपी तेलंगणाच्या गाडयेन 3 गाडयांक नेटान धपको दिलो. 3 गाडयांचे मोठ्या प्रमाणात लुकसाण. सुदैवान ह्या अपघातान कोणाकूच दुखापत जावंक ना. फुडलो तपास सुरू आसा. हालीं तेंपार गोंयांत अपघातांचें प्रमाण वाडत आसा. मंगळारा सांजेर पर्वरी दामियान दी गोवा शोरुमा कडेन म्हापशेच्यान पणजे येवपी तेलंगणाच्या कारीन 3 गाडयांक मोखले. ड्रायव्हराचे कारी नियंत्रण सुटिल्ल्यान तांणी पयलीं दुचाकीक मागीर टॅक्सीक आनी उपरांत सिलेरियो कारीक नेटान धपको दिलो. सुदैवान ह्या अपघातान कोणाकूच दुखापत जावंक ना. मात 4 गाडयांचे बरेच लुकसाण जाले. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. म्हापसा से पणजी आ रहा था और वो उधर से आ रहा था खाली के टाइम क्या हो गया तो एकदम वो लाइन छोड़ के अटैक करके सीधा आंख पे आया मेरे डायरेक्ट आंख पे आया की बात. तो मेरे को इतना साइड पे लेना था मैं ले लिया गाड़ी. बाद में क्या किया वो मेरे को मारा मैं गिरा नीचे
गाड़ी साइड हो फिर मेरे पीछे कार गाड़ी था, उसको मारा हो। उसके बाद फिर और पीछे का था, उसको मारा। बंजी जाया और किया था, टाइट था एकदम पूरा टाइट। हाँ पूरा टाइट था वो। पहला मेरे पे मारा, भाई मेरे पीछे में एक सफ़ेद वाला गाड़ी था, उसको मारा। और उसके पीछे में और एक गाड़ी था, उसको मारा। 4 गाड़ी को मारा हो और 3 लोगों को मारा। मेरा स्प्लेंडर था और मेरे पीछे में 2 कार था, उसको मारा हो। मेरा बाइक पूरा डैमेज हो गया है, स्प्लेंडर पूरा डैमेज हो गया है। बंजी में इधर ही कुबेर सर्कल के पास जा रहा था। मैं आगे था ना सर, 5-6 लोग था वो लोग। इतना मैं कंफर्म से देखा ना, मैं आगे था, मेरे पीछे वो था। वो किया था सर, साइड था वो आउट ऑफ, वो लाइन छोड़ के बाहर आया ना, लाइन छोड़ के बाहर आया तो हम लोग कितना साइड लेना था लिया, सीधा ठोक दिया हमको आके, उधर लगा सर। गोमंतक टीव्ही खातीर पर्वरेच्यान स्नेहा सोटीकार. मोल्या अभिनव विद्या मंदिर सोमारा मध्यान रातीत चोरांनी फोडलें. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या बुराकांतल्यान चोर दिसले, मात चोरांच्या तोंडार बुरखो आशिल्लो. चोरांच्या हाताक कांय लागलें ना, तरी हे कांय कागदपत्रां फारायल्ले आसूं येता असो हाचो तपास कुळे पुलीस करतात. तर आमची स्कूल आम्ही 23 तारखेक बंद करून गेल्ली सगळें, आणि सद्या आमचो टूर गेल्लो आसा आणि आमचे हेडमास्टर टुराचेर आसा. आणि हांव कुंदा सावंत म्हाजे कडेन इन्चार्ज आशिल्लो तेन्ना सकाळीं आयज मुगेलो जेन्ना भाई पिवन हांगा आयलो, तांणी पळयलें की गेटीचें लॉक फोडिल्लें आसा. तांणी हेडमास्टराक फोन केलो. मागीर आनी एक आमची टिचर आयली शिल्पा गांवकर म्हणून. मागीर दोगांयनी म्हाका फोन केल्या उपरांत आमी हांगा आयलीं. मागीर सरान 100 डायल करून मागीर पोलीस आयले. मेन गेट आमी मागीर पळयली. तेच्या उपरांत तेंगेले PI आयले हांगसर आणि तांच्यांनी मागीर आमी भितर आयलीं. तेच्या उपरांत पळय जाल्यार हेडमास्टराचें कॅबीन आनी आमचें ऑफीस फोडिल्लें आशिल्लें. तशें आमचे पयशे कितें व्हरूं ना आनी बाकीचें जें कितें व्हेलां तेचो तपास सद्या चालू आसा. डॉक्युमेंट बी सगळे फायलींतले कितें ना ते आमी सद्या पळोवपाचें आसा आनी तपास चालू आसा. सीसीटीव्हीन दिसले ते? सीसीटीव्हीन दिसता दोगांनी तोंडाक बुरको घातिल्लो आसा. रातच्या 12:30 ते भितर आयिल्ले आसा. नमस्कार, आमी अभिनव विद्या मंदिर मोले हांगा आसा. जे जाग्यार पयर राती कडेन हांगा चोरट्यांनी इस्कॉल फोडलें, भायले लोक कातरिल्ले आनी भितर गेले आनी भितरली सगळे लोक कातरिल्ले, एक्सोप्लेटीन लोक कातरिल्ले आसा. पयल्यार तांकां जवळ 12:30 भितर एंट्री मारली तेंच्यांनी. 1:45 पर्यंत ते भितर आशिल्ले, पूण तांकां सीसीटीव्हीचेर तांकां हितून सीसीटीव्हीन ते कॅप्चर जाले. दोगांनी बुरखा घातलेलो आनी वळखी मेळना. आनी जे ऑफिसान तेंच्यांनी सगळ्यांनी शोधाशोध केली, तांकां कांयच पयशे बी मेळना. डॉक्युमेंटूय कितें आसा व्हेल्ले काय कळना. आजून मेरेन तांकां सद्या इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. आनी जे तेंच्यांनी भितर पयशेच नाशिल्ले म्हणटा ते टिचर सांगता, जाल्यार पयशाचो संबंद ना. आनी कितें व्हेल्ले जाल्यार खबर ना. कुळे पुलीस हांगा घटनास्थळ येवन तपास चालू करता आनी गरज पडल्यार फिंगरप्रिंट आनी डॉग स्क्वॉड हांगा हाडपाचें तेंच्यांनी ठरयिल्लें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मोलेंच्यान एकनाथ खेडेकर. गोंयांत सोमार आनी मंगळार 4 नवे कोवीड दुयेंती सांपडले. सक्रीय दुयेंतींचो आंकडो 36 पावला. कोवीड दिसान दीस वाडत आसा. सगळ्यांनी आपल्या भलायकेची जतनाय घेवची. भौशीक सुवातेनी गरज पडल्यार मास्क वापरल्यार खूब बरें जातलें. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना, मजा आ गया. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात.